शिक्षणाचे माध्यम आणि अनुदानाचेर फेरविचार करपाची भूमिका सरकारान घेतिल्ल्यान भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, फोर्स आणि डायोसिजन सोसायटी सादूर जाल्यात। डायोसिजन आणि फोर्स म्हणटा शिक्षणाचे माध्यम थारावपाचे स्वातंत्र्य पालकांक दिवंक जाय। सरकारान सरसकट इंग्लिश माध्यमा आड भूमिका घेवप लोकांक मानवपाचे ना जाल्यार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे शिष्टमंडळ 1-2 दिसान मुख्यमंत्र्यांक मेळपाचे आसा। सरकाराचे साश्टीतल्या आमदारांचो दबाव वाडटा। सोमारा हो विषय हायकोर्टात समकार येता। The parents have to get a choice. आज किती तुमची मीटिंग झाली नी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची? No, that was just a general discussion. तुम्ही आता चीफ मिनिस्टराक मेळपाचे? ना, ताणे मीटिंग आपयल्या, ताजे लेवलचे डिस्कशन चालू आसा। तेन्ना त्या संदर्भात काही डिस्कशन पण अमुक अशें हें कांय ना भितर निर्णय हे डिसिजन अशें कांय ना। ते तागेले सिरीज मीटिंग चालू आसा, तातूंत भितरली आमच्या काही प्रतिनिधींक ताणें आपयल्या, आमी सगळे जाण वतले न्ही, प्रतिनिधी ते अशें त्या संदर्भात चर्चा आशिल्ली, इतलें आनी कांय ना। धारगळचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान पंचायतीक आदार करूंक नाशिल्ल्यान वझरी पंचायत वाठारांत फाटल्या 5 वर्सांत उदरगतीची व्हडलीशी कामां जावंक नात अशें वझरेचो सरपंच संजय देविदास म्हणटा। 5 वर्सांत धर्मासचो एक पूल तडीक लावप बाबूक जमलें ना अशी टिका सरपंचान केल्या। 5 वर्सांची पंचायत आमची चलयल्या ती 100 बोळाचेर चलयलेली आसा। सरकारा कडल्यान तर मदत तशी जास्त काय मेळ्ळी ना, फक्त जो काय आमचो टॅक्स आमी घेताले ना, हावस टॅक्स म्हणा इंडस्ट्री कितें ते टॅक्स आहा त्या टॅक्साचेर मेळोन जे कितें गव्हर्मेंटाचो तेचेर जो मॅचींग ग्रँट जो येतालो तो मॅचींग ग्रँट तो आमचो जो टॅक्स काय येतालो तो सगळो आमकां फक्त पंचायतीकच यूज करपाक मेळटलो की खंय तरी एक लायट नासली जाल्यार ती लायट घालपाक ती स्टेशनरी हाडपाक अशा तर तो खर्च जातालो। गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां मेळ्ळी ना, फक्त म्हाका येयल्लो तो 12 फायनान्स 13 फायनान्स। तो कितलो सुमार आयलो? म्हाज्या ह्या 5 वर्साच्या काळात म्हाका 12 फायनान्स जो आसा हो जवळ जवळ 4-4.5 लाख रुपया येयल्लो। म्हणजे म्हाज्या पयलींचे बॉडी जो आसलो तो फंड आसलो म्हाजे कडेन एक जवळ जवळ 2 लाख, म्हणजे टोटल तो 4.5-5 लाख फंड म्हाज्या कडेन आसलो। तो फंड हांवें असो रिपेरिंगाक यूज केला, गटर केल्यात, बांय केल्यात आनी इतर थोडीशी कामां आसली ती करून सोंपयल्या। समस्या आसा ते म्हणटा ते गोंयचो एक ब्रीज आसा एक, जेणे करून फाटल्या इलेक्शनाक विधानसभेच्या इलेक्शनाक जे आश्वासन दिल्ली आमदारांनी किंवा उमेदवारांनी म्हणा, त्या उमेदवारांनी एक आसलो आमचो बाबू आजगांवकार। त्या बाबू आजगांवकारान सांगलेले भाशणांनी पयलीं की निवडून येयलो का पयलीं हांव करतलो ते 2 वर्सां भितर तो धर्मास टू वझरी ब्रीज जो हांव कंप्लीट करून दितलो। म्हाका अशें दिसून आयलें की 5 वर्सां जाली पण निवडून येवन तरी तेच्या कडेन तो एक पोल उबो जालो ना। पंचायत वेंचणुके वेळार पालिका वाठारांतली बारां राती 11 बंद करपाची गरज ना अशी मागणी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायान केल्या। पालिका वाठारांतली बारावेली बंदी फाटीं घेवची अशी मागणी करपी निवेदन सोमारा गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाक विजय सरदेसाय दिवपाचो आसा। म्युनिसिपल एरियेन जेन्ना इलेक्शनां जातात तेन्ना पंचायतीची बारां आनी रेस्टॉरंटां पंचायत एरियेन जी पडटा ती तुमी बंद करतात करनात। सो जेन्ना तूं पंचायत एरियेन इलेक्शन येता तेन्ना म्युनिसिपल एरियेंतली बार आनी रेस्टॉरंट कित्याक बंद जावची हो आमचो प्रश्न आहा। बारीक गोंयकार जो बिझनेस चलयता हो गोंयकाराचो बिझनेस काबार करपाक हो सरकार फुडें सरला अशें आमकां दिसता आनी हाजे खातीर आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतात की यू हॅव टू revise these timings. Whatever municipal area businessmen, restaurant and hotel owners, they should not be closed down. Restrictions should not be put on them to close down by 11 o'clock. I think a little over enthusiasm from the government officers. As government officer भिल्ले आहा की सस्पेंड जातात, नवे सरकारान तांचेर VRS घे म्हणून तांकां एडवायस दिल्ली आहा। सो म्हाका दिसता हे पर्रीकाराक प्लीज करपाक सगळ्या कडेन कायदो घालून सगळ्यांक गोंयकारांक मारूंक सोदतात, हें जावंक कोता येना। आनी म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकारान चिंतपाची गरज आहा की ताका सगळ्यांची मतां पडल्या, कांयच सोर्स ऑफ इनकम ना, आमकां हांगा IT इंडस्ट्री येना, जी लेक येवपाची आहा ती लेकूय बंद करूंक सोदतात लोक। सो इन दीस केस देर इज वेरी हाव डू द कॉमन मॅन अर्न देयर लिवींग ओनली बाय अनएम्प्लॉयमेंट डोल ऑर वॉट? सो लोकांक टोटली इम्पोर्टंट करप फायनान्शियली, दीस इज नॉट अ रायट थिंग। आय थिंक द गव्हर्मेंट हॅज टू
pay serious attention to this issue because it concerns all Goans and it concerns Goans from 13 municipal areas of Goa. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.